बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां फावूस जाला. जुआंवचो वांजेल 5 अध्याय 30 आनी 1 ते 30 आनी 7 वाक्यां म्हणसर 40 आनी 7 वाक्यां म्हणसर जॉन चॅप्टर 5 वर्स 37 to 47 31 to 47. ह्या शिवाय अशेंय सांगलें आसा, कोणी तरी आपल्या बायलेक सोडता ताणें तिच्या वेगळ्यासार पत्र बरोवन दी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, व्यभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणाक आपल्या बायलेक सोडता तो एकलो ती प्रद्वारीन जावंक कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेल्या लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वारा धाडटा. पुर्वजान सांगलें तुमी आयकलां, सपूत घालून दिल्लें उतार मोडी नाका आनी सर्वेस्परा मुखार आन घालून बसयलेलें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता, सपूत घालचोच न्हय. आकाशाच्या नांवान सपूत घालिनार, कित्याक देवाचें सिंहासन तें. भुमीच्यान सपूत घालिनाका, कित्याक देवाच्या पांयांची मनाय ती. जेरुजलेमाच्या नांवान सपूत घालिना, कित्याक व्हड रायांचें शहर तें. आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सपूत घालिनाका, कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं शकनाय. तुमचें उलोवणें जायजय वय वा न्हय हाचे प्रास सडीत कितेंय आसल्यार तें देवसरांतावन येता. दोळ्यांक दोळो आनी दांतांक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्यांक आड रावं नाका. कोणी तुज्या उजव्या पोल्याक तापड मारीत जाल्यार घुंवण तुजो दावो पळय ताका दाखय. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मारीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणी अधिकारी तुका बळ करून 1 मैल चलोवंक करीत जाल्यार ताचे सांगता 2 मैलां वच. तुजे लागीं मागतल्याक दी आनी तुजे लागीं उसणें दी, मागतल्याक पाट परती नाका. अशें सांगलें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासून मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर आनी कोट्यांचेर उदेश करता आनी जशें भाग्यवंताचेर आनी पातक्यांचेर पावस ओतता. तुमचो मोग करतलो मात्र तुमी मोग करता जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हणून चिंतात. तितले सुखाकारी करतात न्हय. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करता जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्लें बरी जालें. अनुभवती लेगून ते करतात न्हय. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप बरो सर्व बरो, तशें तुमी जाय सर बरी. आज जायते संगती जेजू आमच्या मुखार दवरता. एक लग्नां बांद मोडचे विशयंत, परमान करचे विशयंत, फारीकपण आमी शिकोवन फारीकपणा विशयंत आनी दुस्मानाचो मोग करचे विशयंत. ह्यो सर संगती देवाच्या राजाक संबंद जाल्ल्यो. आनी ह्यो संगती कोण आयचे उतार कोण फावते बरी पाळटा, खंडीत जावन तो सर्गींच्या राजाक कांय पयस ना म्हूण सांगयत. कश्ट म्हूण मारता आमकां ही शिकोवन. कित्याक परण्या सल्ल्यांत कितें करूंक सांगलें, नवे सल्ल्यान जायत्यो संगती त्यो बदलून सोडटा जेजू. दुस्मानाक द्वेश करचें म्हूण सांगलां, पूण हांगा दुस्मानाचो मोग करूंक बारीक आसताची गजाल. ताचे इड्यान मागीर आनी एक उतार चडी सांगता, दुस्माना खातीर मागोवंक. काले मागचें आमी वायट मागोवंक जाल्यार जायत, आमी बरें करून सद्द वायट मागयत. पूण वायट मागोवंक न्ही, बगार तांचेर आशिर्वाद माग म्हणटा. शिराप न्हय म्हणटा, आशिर्वाद माग. तांचेर आशिर्वाद माग. तुजो वैरी बुकेताना ताका जेवंक दी, तो ताणें तांकां पियोवंक दी. अशें ताच्या उजार ताच्या माथ्यार उज्याचीं केंडां तूं दळतलें. उज्याचीं केंडां आपोस्तालांचेर देवून आयले ते उज्याचीं केंडां तांच्या जिबांचेर. उज्याच्यो जिबो तांच्या जिबेचेर देवल्यो, उज्याच्यो जिबो तांच्या माथ्याचेर देवलो आनी ते पवित्र आत्म्यान भरले. जेन्ना आमी दुस्मानाचो मोग करता, ह्या दुस्माना खातीर मागता आनी ते भुकेतना कान दिता, जर ते ताणें तांकां उदक दिता जाल्यार तांच्या माथ्यार आमी तत्व पवित्र आत्मो देवून येवच्या खातीर तत्व पवित्र आत्मो तांचेर देवून येतलो. तांचे जिवीत परिवर्तन जातलें. देखून ह्यो संगती बारीक आसताच्यो, पूण पवित्र आत्म्यान आमी आसां जाल्यार, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमी जियेता जाल्यार हें आमकां कितें कश्ट मारचें ना, सुलभ जातलें. सुरू कश्ट मारतात खंडीत जावन. दुस्माना बगसूंचें तितलें इजी न्हय. ह्या दुस्माना खातीर मागचें तितलें इजी न्हय. साधत ना म्हणलें बरी आसा, संवसारी मनशांक तें साधत ना. जर पवित्र आत्म्यान आमी भरल्या जाल्यार, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरल्या जाल्यार हें सगळें करूंक साद जाता. म्हज्या भावा आनी भयणी, आयची शिकोवन पवित्र आत्मा आमचें तें आसा जाल्यार आमकां ही शिकोवन पाळयेत. जर पवित्र आत्म्याची सकत आमचें तें ना जाल्यार हें पाळूंक बारीक कश्ट.
देखून पवित्र आत्मा हांगा गरजेचो म्हूण सांगता. देखून पवित्र आत्म्याची मजत आमी चड आनी चड मागचे. देखून आज आमी चड जावन परमान गेलचें पुरा इजी जालां थोड्या मनशांक, पूण परमान गेल्यार ताका तुमी लॅक दिवंकूच आसा म्हणटा पवित्र आत्मा. पवित्र आत्म्याक तुवें खंडीत जावन दूख येयल्लें बरी जाता. सोपूत घालचोच नाही, खंयच्याच विशयान सोपूत घाल नाका. कित्याक सगळे देवाचे रचना ही, आकाश जावं दी, पृथ्वी जावं दी, भुमी जावं दी, या मनीस जावं दी, कोणी जावं दी, ती देवाची रचना. खंयचेय सपूत घालता जाल्यार आमी देवाच्या रितीन सपूत घालचो. तें करूंक ना म्हूण सांगता, तें करूंक ना. आमी हर एक संगती ह्या संवसारांत कितें आसात त्यो देवाचे रचन जावन आसा. देवाच्या महिमे खातीर ते रचले. ताचे विशयी तो ताच्या वयर आमी सपूत घालूंक ना. कित्याक ते देवाचें सगळें, देवाचे सर्व ताच्या हातान क्रिएट केल्लें तें तो तसो रचणार जावन आसा. देखून आमी खंयच्याय वस्तूंचेर, आमी खंयच्याय मनशांचेर, या खंयच्याय मजत माथ्यार हात दवरून जर हांव सोपूत घालता जाल्यार ही कूड म्हजी न्ही, बगार देवान म्हाका दिल्ली, देवाचें देणें जावन आसा ही कूड. देखून आमच्या कुडीचेरी आमी सपूत घालूंक ना. खंयचेंय सत आसा तें सत म्हूण सांगा, फोट आसलें फोट म्हूण सांगा. ताचें किसर वर्तें कितें उलयता जाल्यार तें देंवस्तारांत हांव येता म्हूण सांगता. देखून सत आसले बरी उलोवंक आमी शिकया, फोट आसले फोट आसले बरी सांगया आमी ती फोट म्हणून. कित्याक कोणाक भियोवचें आमी. एक दीस खंडीत जावन आमकां ह्या संवसारांत हांव वचूंक आसा. तें केदाळा म्हाका आनी तुका केदाळा म्हणून म्हाका कांय कळीत ना, तुका कांय कळीत ना, पूण एक दीस आसा खंडीत. देखून ह्या भियोवन जिवच्या काय बदलाक धैर्यान आमी बरोवंक भैरसो आत्मो आमी मागोवंक जाय. तिमोथीक बरयलें ते दुसरें पत्र पयलो अध्याय 7वें वाक्य सांगता, हांगा आमकां देवान भियोंक करता तो आत्मो दिवना, बगार धैर्यादीक आत्मो ताणें दिला. 2 तिमोथी चॅप्टर 1:7 क्लियर सांगता, देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बोळवंत दिला आत्मो, मोगाळ दिला, मोगाळ आनी स्व नियंत्रीत करता तो आत्मो. आमी आमचेर सेल्फ कंट्रोल, हे 3 संगती आमच्या जिवितांत आमी बरें करून आमी रुता केल्यार, एक आमी पवित्र आत्मा तें बळवंत जावंक, दुसरें पवित्र आत्म्याच्या मोगान बरोवंक, तिसरें आमची कूड स्वनियंत्रीत करूंक म्हळ्यार सेल्फ कंट्रोल करूंक. ह्यो 3 संगती आमी करता जाल्यार खंडीत आयच्या शिकोवण्याक आमी ताळ पडचे बरी जिवंक शकतले. हांव देखून हाका हर एकाक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. पवित्र आत्मो नासतना आमच्यान ह्यो पुरो संगती आमच्यान ते पाळोवंक जायना, साथ दिना म्हणले बरी आयची शिकोवन आमकां दिता. देखून आज लग्ना विशयी ती आमकां एक बरो शिकोवन जेजून आमकां दिल्या. खंयच्याय रितीनी आमी डायवर्साक एप्लाय करूंक ना. एकच कारण दिलां, तें कारण आज हर एकल्या तें आसा. दादल्या तें आसात, बायले तें आसात. ते बायलेक मात्र म्हणून टार्गेट करूं नाका. बायलेक ते दळा बायलांक सभे मुखार येवंक नातलें आनी पुराणांतलें देखून ते बायलां खातीर सांगलां बायल एक व्यभिचार जाल्यार म्हणून. आज ददलेय व्यभिचार करनात गे. कित्याक बायलांक आमी टार्गेट करीचे, कित्याक ददलेय नात गे. देखून दोनूय कुशींनी आसा ह्यो पुरो संगती. देखून आज खंयच्या लेकारी आमी डायवर्साक एप्लाय करूंक तो जायना. ल्हान ल्हान संगतींक आज डायवर्साक एप्लाय करता जाल्यार देवाच्या उतरा विरोध आमी वेता. खंडीत आमचें जिवीत आमी होगडावंक शकता, या आमचें जिवीत विबाड करूंक शकता. देखून आयच्या दिसा आमी समजून काण घेवया. आमी प्रत्येक जावन लग्नांत एकवटलेल्या खातीर विशेष तरेन मागया. लग्ना जिवीत आज मस्त जाणांक कश्टांचें जालां खंडीत जावन, कश्ट जाता खंडीत जावन, पूण जाल्यार आमी देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरल्यार, जिजूचो लक्षिलान आमी पाटलाव केल्यार लग्न एक सक्रामेंत म्हणून आमी खंडीत आमच्या जिवितांत काण घेतो जाल्यार, कित्याक सक्रामेंत तो सक्रामेंत दिल्लो देवानंत, तो सक्रामेंत आमकां लग्न बांदांत आमकां मेळ्ळो सक्रामेंत, तो देव आमकां घट करता, आदार दिता. जर मागणे नासलेल्या मनशाच्या जिवितांत लग्नांत समस्या येवंक साध्य आसा जावंक पुरो, पूण मागण्यांत असल्या मनशांक कितले समस्या आसल्यार ते फेस करन ते क्लियर करन मुखार वचोंक साध्य आसा. देखून आज आमी जेजू कडेन इतलेंच मागया, हर एकल्यांचे आमच्या लग्नांची सुफळ जावं दी, यशस्वी जावं दी आनी सर आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी देवाच्या उतरा प्रकार जिवंक जाली कृपा आदार आमकां समेस्तांक मेळोवन दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले हांव बक्षिता, तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन.
नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता श्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ शेंजेचो भगवंती मरिया देवाचे माय अम्मा पापी हांकां तेर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूंक बरो दीस मागता.